Next, I would like to introduce our guest for today, Ajit Kamath, and I would like to read because Tangel achievements and accolades kanche son vachichina, so I would like to read about the gentleman. Shri Ajit Kamath, a youthful entrepreneur, started his business career in 1992 at 22 years of age. One of the youngest GSBs to enter entrepreneurship in financial services during a time when startups were not yet established. He later moved to the pharmaceutical industry in 1999, where he transformed a financially struggling unit into a profitable business, followed by a series of successful turnarounds and acquisitions. Today, Arch Pharma Labs operates 7 manufacturing sites across India, producing active pharmaceutical ingredients for various therapeutic segments, including cancer treatments and other life-saving treatments. The company employs over 1,800 people directly and indirectly. Shri Kamath's motivation as an entrepreneur is to provide employment, and he has achieved this through Arch Pharma Labs. He also mentors budding entrepreneurs, having helped a startup become a unicorn in its first year of operation, employing over 1,000 people today. He continues to provide guidance and support to create another unicorn in the making. Sir, can I request you to join me again on the dais and address the audience? सगळ्यांके नमस्कार. सुरेर निमगेल मला आमची गेल्यान उलोवं काय की इंग्लिशान उलोवं का म्हणून मला इंट्रोडक्शन इंग्लिशान जाल्यार मागीर मुखारी तुमकां कळटा की ना कोण येयला म्हणून स्टेजार हांव अजीत कामत चेअरमॅन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर आर्च फार्मा लॅब्स मिगेल ಬಗ್ಗೆ मस्त सांगला. ॲक्च्युली हंगे येवचें म्हळ्यार 7 वर्सून हें चलता असं GPL उत्सव म्हूण का म्हळ्यार हें टुर्नामेंट न्ही आतां हें टुर्नामेंट आतां एक सायड इशू जाला म्हाका दिसता. होय आतां उत्सव जाला हें हंगा आज येवचें मेन कारण म्हळ्यार दीपक शेणाय ही इन्स्पिरेशन म्हणटा ती बट आय हॅव सीन द पर्स्पिरेशन बिहायंड इट. सो ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कॅन्डिडेट इन आवर कम्युनिटी. ताणें खाली हरिसेवा गुरुसेवा पुराय म्हणलें जर तागेले समाज सेवा तें कोणाके मुखार सुद्दां जायना म्हळ्यार ह्या प्रायर तो खंय पावला पळय. हांव केन्ना बॅकग्रावंड आसा आशिल्लें आनी चिके मुखार हाडला म्हाका हें पुराय स्पॉन्सरशीप हें पुराय ताणें मोटिवेट करचें ताणें म्हाका हाजे विशय हांव म्हळ्यार GPLाक म्हळ्यार स्पॉन्सर्स सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा. म्हळ्यार हें एकल्यानी जो दोग जाणांली हें पुराय विशय न्ही हाजे खातीर सगळ्याले सहकार्य जावका आनी आमगेल्या समाजान फुल्ल हाका सपोर्ट दिला आनी मुखार वचून म्हाका दिसता हें 3 दिसांत पुराय जावचे विशय न्ही. म्हळ्यार तुमी यूथ ऑफ GSB न्ही इतलें मुखार सिलां की 3 दिसांत म्हाका दिसता सुरेर तुमी काय 2 दीस म्हणलें केलें 8 टीम म्हणलें केलें 7 टीम म्हणलें केलें आतां वाडता वता असं आतां सगळ्यांक म्हळ्यार टिमान ते इंट्रस्ट आसा टीमय वाडतालें दीसय वाडताले ताचे खातीर आमगेले सगळ्याले पुराय सपोर्ट आसा. आनी यूथ ऑफ GSB कितले थँक्स म्हळ्यार ही उणें म्हळ्यार इतलें मुखार सिल्यान तांणी म्हळ्यार खंयी वर्ल्डान बसून आसा ती जो मालगड मनशां आसा ती तांगेलो आशिर्वाद तुमगेले वयर आसा. मालगड्यांक घरकड बसून पुराय पळोवचें सुविधा म्हळ्यार आतां येवचे वचे पुराय हें पळयलें रे म्हळ्यार आतां एअरपोर्ट आतां अशी फुल्ल जालां तें सांगून प्रयोजन ना. एक लास्टाक हांव इतलें सांगचें म्हळ्यार दिपकाल विशय म्हळ्यार ताण पाप तागेले इतलें काय सांगूं जायना. फिलांथ्रॉफी म्हणून एक विशय येयलो आमगेले कंट्रीन पुराय सगळ्यांनी फिलांथ्रॉफी म्हणून एकल्यान पाप 60,000 crores अनावन्स केल्लें नांव घेतलें बाकी कोणाकी कसांकी हें दिलें कसांकी तें दिलें म्हणून दिपकान कसांनी दिता ना ताणें तें पब्लिसिटी घेयनी. हांव इतली कोटी दिता म्हूण सांगनी म्हळ्यार कोण तें सांगता ती कितले ते कोटी दिता की लक्ष दितात की 1000 दिता म्हूण देवा गो तूं जाल्यार दिपकान हांव पळयलां दिल्लें. सो ताजे खातीर म्हळ्यार ह्या पंथाचें इन्स्पिरेशन म्हणटा पळय तें कंप्लिटली डिजर्वड. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू हिम and whatever I can do I always done. I have stood behind him and I will continue to support you. आणि thanks a lot once again youth of GSB for giving me this honor, for giving me this dais. Thanks सगळ्यांके जेवण एन्जॉय करूया ती. आता अजित कामतेन सांगील म्हणजे दीपक शेनायक सेवांजली इन्स्पिरेशनल पर्सन ऑफ द इयर 2023 अवॉर्ड मेळ्ळा ताजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका उलोवचें आसा सर. అలాగే प्लीज यू नीड टू जॉइन मी ऑन द डेज प्लीज. गेल्या इन्स्पिरेशन अवॉर्ड मेळूक इन्स्पिरेशन कोण म्हूण सांगू न्हू. ऑब्वियसली घरकडचेच आनी कोण म्हूण येता हांवें. वन्स अगेन थँक्यू एवरी वन. धन्यवाद आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हूण वापस मागून घेता. आनी इन्स्पिरेशन अवॉर्ड हांव सुरवेरी सांगलां म्हणके वेदर आय डिजर्व ऑर आय डोंट डिजर्व आय डोंट नो
कसन मेळ्ळा पुरा देवाका अर्पण आनी आमगेले मलगड मनशां सकडे आसात हांगा सांगेले आशिर्वादू जावका म्हणून विनंती करता आनी म्हगेलें इन्स्पिरेशन ऑब्वियसली म्हगे ल्हान अम्मा आनी घरकडे ऑब्वियसली म्हगेले बायल इता म्हळ्यार कितले व्हड काम करतना आमी उडगा स्कोर करची पडटा इता म्हळ्यार केंचे वेदर म्हळ्यार वेदर रेफर करचें म्हळ्यार आमगे लायफाचे प्रॉब्लम्स सक्सेस पुराय केंचे वेदर ते सरपा स्कोर नेवका जाले तांगेल सपोर्ट ना तेल जावच्या साध्य ना आय होप यू ऑल एग्री विथ इट सो ते इन्स्पिरेशन खंडित म्हगेल हांगा आसा आनी अगेन आय थँक वन्स अगेन हर my wife, my better half, and also to my friends and my boss who was here and giving all sort of inspirations. He was there and he will be there and he has to be there. That is what the bonding we have been carrying for all these years. आणि मस्त इन्स्पिरेशन हांव घेतला आतां अजित सरान सांगला म्हणके हें एक उत्सवांत भाग घेवचें एक व्हड इन्स्पिरेशन आमगेले सकडाले खातीर इता म्हळ्यार असल एक उत्सव रिपीट करूं जतवे जेव्हा आमच्यान करूं जतवे आनी एक अजित सरान म्हणला म्हणके लाईव्ह सकाळाने कोरेत आतां वार्डीक समेत लाईव्ह करता ती पळयतल ज्यान जावका ते इन्स्पायर कोरता तांणी म्हळ्यार तो आमकां पळोवच्याक एक मोटिवेशन हे जावका घर घर बैसून गांवां गांवां बैसून परदेशांत बैसून पळयता आसता ती आनी ताजे वयर ते वेटेज मुख्य आमकां म्हळ्यार सकाळांनी लाईव्ह करता म्हणून हांव लाईव्ह करून तुमकां एक लिंक पेटून तुमी पळयता म्हळ्यार पळयनात बिकॉज देर इज नो इन्स्पिरेशन फ्रॉम माय सायड त्या नमुन्याचे एक उत्सव कोर न्हू दाखोवचे एक एग्जाम्पल हांव हांगा पळयतर आसा आनी अगेन हॅट्स ऑफ टू दीस एंटायर टीम ऑफ GPL उत्सव हॅट्स ऑफ अँड कितले हांव सांगल्यार ते उणें तांणी एक क्वेश्चन म्हाका आमकां ऑब्वियसली आमकां तेग जेन्ना आमी बोटार आसतना आमकां क्वेश्चन किरणान निमगेले असल कार्यक्रम आमी विंगड काही कोरयतवे बॉम्बेंत कोरयतवे म्हणून बॉम्बेंत असल कार्यक्रम करूं जत की ना गोत ना तुमी प्लेस डिसायड करात थंय करून दिवचें काम आमी करतात तितलें आमकां धैर्य आमी तुमकां दितात ती म्हणून आमी तां म्हणला म्हळ्यार वी कॅन टेक इट टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन आतां वार्डीक समेत डेस्टिनेशन वेडिंग करता ती वाय डोंट वी डू GPL उत्सव इन अ डेस्टिनेशन लायक बी इट केरला ऑर बी इट इन नॉर्थ वेर एवर लायक थंडी जाग्यार वचा आमी आतां सो हांव तां म्हणला थंय आमी करून दिवं म्हळ्यार असल वातावरण आमकां बॉम्बे क्रिएट करूं जत की ना गोत ना बट डेफिनेटली येस फॉर एनी डेस्टिनेशन GPL उत्सव वी आर रेडी we will be there as a support to for all of you. Thank you very much, madam. Thank you. Sir, thank you so much. तुम्ही धैर्य दिले तशी जाले म्हणजे आम्ही डेस्टिनेशन करया म्हणून सांगून होगी. We have our next guest, Rajendra Kamath. Again, I would like to read about the gentleman because I don't want to miss their achievement or the accolades they have received so far. Shri Rajendra Kamath ji has had a very impressive career. He started as an audit executive with AF Ferguson and Co., only to later become the senior executive accounts with Sterlite Industries Limited. Post his stint, he joined one of the biggest business house, Reliance Industrial Limited, as their general manager and served as a general manager for 8 years, after which he was promoted as the senior manager, Reliance Infocom. He later served as the head finance Reliance Retail until 2017, after which he was appointed as the CFO, Reliance Retail Limited Value Format and Reliance Retail Limited Grocery B2C. We have to take this opportunity. Ami ह्या particular session, interactive session म्हणून केला. Sir would address the audience, after which, if you have any, thoughts that you want to share, or you want to ask something with sir, he will take his time and answer them. Yes, sir. But you need to first address the audience, please. Yeah. Thanks a lot for my introduction. And basically, I am a chartered accountant, and for last 31 years, I am working for Reliance Group. So, in the Reliance Group, in different companies and different offices, I worked actually. So, the latest position is now I am CFO for their grocery business. So, one of the sponsor is like Smart Bazaar. Smart Bazaar is the latest offshoot of Reliance Retail, which is our hyper avatar. You must have seen couple of stores in Bangalore also. So ह्या स्टोर मार एकदम हॉट स्टोर आसा आनी पुरा तमण्याचे सामान मेळत तुमकां आनी एनी फीडबॅक यू हॅव एनी रिक्वायरमेंट्स यू हॅव यू कॅन रायट टू मी एनी टायम यू आर वेलकम बिकॉज ईच region has got its own assortment or preferences which we may not know also. So all the suggestions are welcome. And Smart Bazaar as a Reliance Retail as such,
in grocery business, we have got some 3,500 stores in 900 cities. So it is one of the big platform available for our community also, because we employ a lot of people in our company. So any youth who is interested in working, they are welcome. Any businessman who wants to supply to us, they are also welcome. So this is one of the good platform available for our community. So I assure you, we'll give you full cooperation. You come forward, we'll support you. Okay, so and about GPL Utsav and Youth of GSB, all of them have said. So I will not repeat again anything, but I must congratulate Youth of GSB as an organization, as a platform. They are doing very well, and we are really thoroughly enjoying it from our homes also. We are seeing everything, and it's really marvelous thing to happen. Thank you very much. राजेंद्र कामत मग तुमकां कळ्ळें स्मार्ट बजाराक आमकां मस्त व्हड सपोर्ट करतास म्हणून तांणी इथं एक इंट्रॅक्शन सेशन करता म्हळ्यार आमगेल्या समाजान तूं मस्त प्रॉडक्ट आशिल्ले आसच आतां हंग्यावचे संकीर्ण पै आमगे लोटस प्रति एक स्मार्ट बजारान तूं आमकां हंग्याव पळोवका म्हळ्यार आशा आसता यजमान पै मामस कज्जो बी स्मार्ट बजाराचे आमकां लायरा सुगा राजेंद्र माम ताजे खातीर प्रति एक आतां देवगिरी टी नंदगोपाल मामशापुरो जो संध्या फ्रेशाचे प्रॉडक्ट्स आसाची उजरेन तूं जावचे प्रॉडक्ट्स प्रति एक स्टोरान येवका प्रति एक मस्त सजंगा तशें जावन तुमगेले एक क्वेश्चन तुमगेले बिजनेस कनेक्शन्स चड जे येता जोर क्लॅप्स एक बंद मारायची राजेंद्र कामत मामाक तुमगे लागीं प्रॉडक्ट्स आसा तांगे लागीं वेदीक आसा तुमी निमगेले तितले क्वेश्चन तांकां एक मस्त प्रोत्साह दिता तुमगे लागीं उलोवच्याक तशें जावन तुमगेले क्वेश्चन्स येवं म्हणून ह्या संदर्भात आमी निमगून घेता आसच मॅम नमस्ते गुड इवनिंग हांव संध्या फ्रेश म्हणून पॅकिंग युनिट स्टार्ट केला आमगेलंतू ग्रॉसरीज आनी स्पायसस सो मागीर डिटर्जंट्स आयटम ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक्स होवन बाकीचे एक 200 आयटम्स आमी मॅन्युफॅक्चरींग अँड रिपॅकिंग करता आसाची सो रिलायन्स एक स्मार्ट बाजार तसले एक प्लॅटफॉर्मा येवका जाल्यार आमी कसो पुरो प्रोसेस कशी येवं येता Unit basically is a repacking unit so that we can give you product and you pack it and give it us. तशी तुम्ही सांगची नव्हते. We can take for job work also. Okay. Plus आमगेले आयटम प्लॅटफॉर्मात दवर Yeah. संध्या फ्रेश म्हणल्यार आमगेले एक रिजिस्टर्ड ब्रँड केला आमी Okay. सो तांतो ग्रॉसरी आयटम्स चक्की आटा अँड ऑल टायप ऑफ स्पायसस मागीर मसाला आयटम्स ड्राय फ्रुट्स आयटम्स Definitely, because if it is got proper FSSI registration and certification, we can definitely do this. So what I will do is that I will leave the contact person's name and number with Naresh and Davarthava. Okay. So, and I will instruct him what is to be done, and whenever any Amchigel entrepreneur calls him or kasal inquiry kelari, how to take it forward and how it will reaches me, I'll just inform them. So we'll have proper channel available with Youth of GSB also. Okay. You can, and to me taji through karati. So definitely we can help you provided your products are मागीर पॅकिंग आमी जॉब वर्क घेवच्या रेडी आसाची सर packing achi mak polo gatali tamar we have got We our have own multi-head, yeah and auger Yeah. fill okay, all type of machines no problem. So we'll start with your fresh products and then Yeah. we'll see what is to be and done the with coding packing. machine is marking image sir Yeah, okay, no problem, definitely will help. okay sir thank you
हॅलो राजेंद्र मॅम नमस्ते संदेश कामत हियर हां आमची कम्युनिटी म्हळ्यार ही बिझनेस कम्युनिटी तांतू दखून ऑल ओवर इंडिया आतां मस्त जन आमी बिझनेस करतल पळयला तांणी मंगळुरा फोकस्ड दक्षिण कन्नडा फोकस जावन आसाची तांगल ब्रँड मस्त विंगड जाग्यार गोत आसना ऑल ओवर इंडिया बट स्मार्ट ऑल ओवर इंडिया आसा सो त्या गॅप कवर करूंक कशी रिलायन्स देखून कसं सपोर्ट करेत तुमगेल ब्रँड रियली लायक आसलो आमी डेफिनेटली शेल्फार दवरयता बट शेल्फार दाखोवन कस्टमरान घेवची काम आसा पळय ते अनलेस युअर ब्रँड इज रेकग्नायज्ड तर तुमकां हेल्प जायच ना तुमगेल ब्रँडा तुमकां थोडें मार्केटींग डेफिनेटली करूंक जातलें जस्ट शेल्फार दवरून प्रॉडक्ट वचचे डिफिकल्ट आसता इफ इट इज रियली व्हेरी गूड प्रॉडक्ट अँड माउथ टू माउथ अशी मारी तुगेले रेकमेंडेशनार वचची चान्स आसा पण इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ ब्रँड बिल्डींग ऑर मार्केटींग इफ दीस प्रॉडक्ट आतां तुगेले फॉर एग्जाम्पल हांगा मँगलोरा एक प्रॉडक्ट आसा म्हणल्यार ते तुमी सिक्किमा दवरला री दीस पीपल वील नॉट नो वॉट इज द प्रॉडक्ट यू नो बट ते मार्केटींग थोडें कोरपा जाता बट वील डेफिनेटली हेल्प यू इन सेलिंग इट अक्रॉस नेशन पण इट वील तुमी ते पुरो हे केल्यार एडिशनल सेल लायक जातलो तुमगेलो ओके थँक्स फॉर इट रिक्वायर्स मार्केटींग अँड ब्रँडिंग सपोर्ट या शुअर हे एक मार्केट करचेले कशी एक हे करूं मग See, anything curry paste powder, masala powder, all these things are तुमगेल रियली प्रॉडक्टान क्वालिटी लायक आसता आनी तुमगेल प्रॉपर गव्हर्मेंट रजिस्ट्रेशन आसल्यारी वी वील अवर टीम वील कम अँड टेस्ट इट प्रॉपरली अँड इफ इट रियली वर्थ इट देर इज नो प्रॉब्लम इन इंट्रोड्युसिंग इट इन अवर स्टोर्स एक्चुअली ओके सो ते डेफिनेटली आमी करतले ती प्रॉडक्टा मेरिट आसल्यारी आमकां कसले प्रॉब्लम ना करच्यान तूं सो अगेन एज आय टोल्ड यू दे वील प्रोवायड यू द नेसेसरी डिटेल्स वीच वील बी अवेलेबल विथ यूथ ऑफ GSB you can get in touch with them and we'll explore all the products and we'll see test it and then if it really is good we will definitely introduce all the products in our stores actually थँक्यू सर and biggest advantage of dealing with Reliance is that ki vendors are like the terms of trade final jata mari we finalize a contract then the credit period define jata kitne disache asa so all the vendors get payment on due date we never delay any payment and there are some supports available like we have tied up with one C2FO platform where vendor himself can even prepone his payment मग आता फुड पेमेंट जावक आला तितले डिस्काउंटिंग रेट एग्री कोण ताणें पेमेंट करेत तो घेवेत मारी सो दॅट फॅसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल सो तुमगेले वर्किंग कॅपिटल ब्लॉक जायना तुमी 30 वर्स दाखवून रिलायन्स आउट आसाची रिलायन्स म्हणजे एक कंपनी आमगेल्या एंटरप्रिनरान वचूं का म्हणजे एक तुमगेले एक 5 टिप्स कसं आसच्या पुरो बट एनीवे basically what I learned from our bosses is that ki there is always a hunger for growth there is no complacency मारतानी नुता बैसनात केत so always there is a vision first of all vision मार तुम्ही 20 वर्षानंतर 50 वर्षानंतर कसं जावचें आसता फुडें का गोत आसता तांकां सो दे वर्क टुवर्ड्स दॅट विजन आणि त्या विजनात तांगेल विजन आशिल्लें आमकां गोत नासता कसं म्हणून सो दे वर्क ऑन द विजन देर टार्गेट्स आर व्हेरी ह्यूज टार्गेट्स आमकां ते आमगेले वर्षी जेनाक ते कळना टार्गेट कसो आसा म्हणून तितले हॉट टार्गेट्स आसता ती सो तुमगेलें विजन व्हड जावका टार्गेट व्हड जावका एम्बिशन व्हड जावका आनी डेफिनेटली ते मार स्वप्नशें जाता जर तुमी स्वता एफर्ट करून करनातलो री सो देन एफर्ट्स अँड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड सो ऑल दीस पुट टुगेदर यू कॅन डेफिनेटली ग्रो एक्चुअली कॅशो प्रोसेसिंग करून आसा सो मिगल मस्त जन कोलीग हांगा आसाची वय सो कॅशो इंडस्ट्री हांगा लायक बेज आसा सो कॅशो मार्केटिंगाक रिलायन्स स्मार्टा ओटू आमी कशी एसोसिएट जाव येता आतां तुमगेले रिक्वायरमेंट आशिल्ले तुमी हांगा पॅकिंग सेंटर कोरून गी खंयची रिती कर येता म्हणल्यार एक तुमगेले एक अभिप्राय जावक अशें टायपाच कोरचें जाता एक्चुअली बेस्ड ऑन माय एक्सपिरियन्स विथ अदर कॅशो गायज हू आर वर्किंग विथ अस नाव सो बेसिकली वन इज दॅट यू सप्लाय अस बल्क कॅशोज इन बल्क एक्चुअली वीच वील रिपॅक अँड सेल इन अवर ओन ब्रँड लायक रिलायन्स गुड लायफ आनी ते ब्रँड आसात आमगेले that is one way of selling cashews second way तुमगेल ओन ब्रँड आसल्यारी लायक बोलाज कॅशूचे आमगेल स्टोरां दवरता ती सो सिमिलर थिंग वी कॅन डू फॉर युअर इफ युअर ब्रँड इज रियली गुड वी कॅन डेफिनेटली डू दॅट सो बोथ द ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल विथ अस मागीर वरेन तुमी ईमेल पेटयत जावं म्हाका फोनार वरेन उलयता कसले प्रॉब्लम ना आय एम अवेलेबल ऑलवेज थँक्यू सो मच सर तू पूरा क्वेश्चन्स पेशंटली ऐकून तितले पेशंटली आन्सर केले थँक्यू सो मच
आमगेलो to Jayant Prabhu Asati from SR, and sir, I request you to come onto the dais and address the audience as well. पुरा मलगड्यांक नमस्कार करता सर हांव म्हगेलें गांव नारावी हांव मुंबयचे लास्ट 25 वर्सां करून एस आर आसा सर हांव इंजिनियरींग जावन GET जावन थंय जॉयन जालोलो आतां मल्टिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा पुरा तेंगे IT आसा ग्लोबली 23 कंट्री तो तें हांव पळोवंक घेता सर ऑलमोस्ट 1000 जाण काम करता आसा ती तशी तेंगेली एक IT कंपनी आसा ब्लॅक बॉक्स म्हणून इट इज ऑलमोस्ट 7,000 crore कंपनी वी प्रेजेंट इन 64 कंट्री ताजे CEO हांव म्हगेले तुगो ऑलमोस्ट 6,500 जाण कामां आसा त्यात तशी हंबल बॅकग्रावंड दाखोवन येयलो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो MIT सिक्किलो थंय नकून हार्ड वर्क करताची हे पोजिशन आयला पर्टिक्युलरली GPLाक एंट्री जावच्याक पुरेना सांगिल्ली तशी दीपक शेणै रेस्पॉन्सिबल म्हळ्यार आमी वाशी आसतनाय तितली देवस्थानां वच्चें म्हळ्यार वारा एक दीस वच्चें आशिल्लें तशी दीपक शेणैन पूल केल्लें यो म्हणून तशी कमिटी घेतले लास्ट इयर AGM म्हाका प्रेसिडेंट केल्लो बालाजी टेंपलाचो म्हळ्यार मेन जावन तोची इन्स्पिरेशन आयच्या दिसान तो inspiration of award दिलेलें दे नो डावट दे नो कन्फ्युजन ऑल्सो विथ अस अजीत मामान तें सांगिल्लें इथं म्हळ्यार तागेलें ताणें करचें सोशल वर्क न्हय जाल्यार कोणीय येवन तागेलें कसं सांगल्यार मातशें मुखार पळयनाशी म्हळ्यार हेल्प करची एक नेचर आनी मागीर सांगून घेना म्हळ्यार कोणाकय सांगची ना म्हळ्यार हांव तें केलां हांवें केलां म्हणून तें एक व्हडलो विशय आनी एज पळयल्यार म्हळ्यार म्हळ्यार हांव दिपका निमित्त आसलें कसलो एज म्हणून ती बिलो 40 तो ह्या नमन मन येवचें ताका वेल फॅमिलीन ताका सपोर्ट करचें आनी जेन्ना दिवचें म्हळ्यार एक तें एक मुखार स्टेप घालून येवचें तें व्हडलो विशय म्हळ्यार रियली इन्स्पिरेशन फॉर अस आनी GPLा बाकी सांगचें म्हळ्यार GPL 7 वर्सां चलता सर फर्स्ट टायम हांव हांगा येवचें आजी आमी बोटार तेग जन उलयता आशिल्ले अजीत हांव दीपक म्हळ्यार ह्या इव्हेंट व्हड मटार करता म्हण जाल्यार नाल्यार खंय डेस्टिनेशन करता म्हण जाल्यार वी आर देयर टू सपोर्ट गोईंग फॉरवर्ड पण कंपनी सायडा दाखोवन पर्सनल सायडा दाखोवन हांव सपोर्ट करयता आनी एक म्हाका व्हडली इन्स्पिरेशन म्हगेलें पूत म्हळ्यार म्हगेलें पूत म्हूण सांगून घेवच न्हय ही स्टार्टेड प्लेयींग एट एज ऑफ 6 म्हळ्यार लास्ट आतां एज 22 लास्ट 16 इयर्स दाखोवन एकय एम तेगेलें म्हाका कंट्री खेळका म्हणून ही द फुटबॉल प्लेड फॉर गुजरात स्टेट ताजे मागीर महाराष्ट्राक खेळ्ळो महाराष्ट्रा टिमाक कॅप्टन जाल्लो देन ही प्लेड आय लीग 2 संतोष ट्रॉफी खेळ्ळो देन ही जॉयंट ISL दॅट इज द टॉप मोस्ट इव्हेंट इन फुटबॉल IPL तशीची he represented Hyderabad FC and then Odisha FC and now he's in Goa FC म्हळ्यार तुमी ताका TV पळयता म्हळ्यार हें एक व्हडलें कसं म्हळ्यार आमी केन्नाय लेखतात आमगेलें आतां मामान सांगलें एक विजन आसका थंय पावका ताजे खातीर हार्ड वर्क करता म्हणून सांज दाखोवन तो एक म्हणटा आशिल्लो म्हाका कंट्री खेळका म्हणून म्हळ्यार हांव फूल सपोर्ट केल्लें एज्युकेशना पुश कर न्ही जाल्यार आयच्या दिसा तो पोजिशनाक गेल्यार पळयल्यार 3 वर्स कॉन्ट्रॅक्ट गोवा FC वट सायन करून फुटबॉल खेळचें विच इज अ बीग इन्स्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो फुटबॉल खेळचें इतलें इजी ना म्हळ्यार ही इज नॉट हॅड आयस्क्रीम फॉर लास्ट 10 years पिझ्झा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स ना म्हळ्यार आयच्या दिसान तुगेलें फूड कसं म्हळ्यार जस्ट ग्रीन्स यू कांट हॅव रायस चपाती ना कसलें ना म्हळ्यार त्या कंट्रोल करून ह्या एजान तूं म्हळ्यार तें एक विजन आतां रीच जेवचो व्हडलो विशय म्हळ्यार पूत म्हूण सांगिल्लें न्ही जस्ट पुरेन म्हणटा आशिल्लें इन्स्पिरेशन म्हूण ताजे खातीर हांव म्हणटा आशिल्लो निखील प्रभू म्हणटा गेलें नांव म्हळ्यार ISL मॅचां तूं पळयता म्हळ्यार इन्स्पिरेशन तें होड्डान येवका म्हणना सन्नाले दाखोवन आमी शिकयता एक दीपक शेणै दाखोवन शिकलो तशें म्हळ्यार पुता दाखोवन हांवूय शिकता आसा आनी मेगेल निमित्त कितलें न्हू इन्स्पायर जालें म्हाका गोतना एनिवे म्हळ्यार GPL उत्सव येवन बारी खुशी जालें and going forward also I'll try to attend. Thanks for inviting Naresh Shane and Chetan and other team. Thanks for this. I am definitely inspired, sir. Like this, coming from a humble background to reach the heights,
I know how much of dedication and work that takes. At next time, RJ Kiran akanga yevcha request karta. He's going to take over from here. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ಅದಕ್ಕೂ इतले ग्रँड प्रोग्राम जज म्हणल्यारी आमगेले मंगलपाडी नरेश शेणे नरेश प्रभू चेतन कामत पुरा आसाची आमगे एक व्हडले गायडिंग फोर्स म्हळ्यारी आमगेले मँगलोर सावथाचे MLA आमगेले समाजाचे एक MLA आमकां मेळ्ळा म्हणल्यारी जोर एक पंद क्लॅप्स आमी पूर जनान मारका तांकां मोगान हांव वेदिके वयर आपयता आसा आजी आमगेले अमित शाह हांणी येवचे आशिल्ले निमित्त तांणी आमकां 2 दीस बिझी जाल्यारी तुमी पुरा आयल्याचे म्हणटना थंय दोन वग्गी हे कडेयलीची दय करून तुमी वेदिके वयर येवका आनी तुमकां गोतो शिल्वरीची मस्त मस्त काम तांणी फ्युचरांत करका जाल्यार तुमगेले क्लॅप्सा सावंड जोर येवका तांकां एप्रिशिएट आमी करूंक जाता आमगेले समाजाचे एक MLA आमकां मोगान आसा पुरजन तंतने आसाचे म्हणटाचे जाल्यार आमगेले समाजाचो एक MLA आसा म्हणटाना आमी जोर क्लॅप्स पावतना तुमगेले क्लॅप्स जोर येवका आनीक एक स्वल्प जनाक सन्मान आमी करका म्हूण लेखला तांणी आमकां मस्त सपोर्ट हे संदर्भेर केलेलो आसा एक GPL करता म्हणटना प्रत्येक तुमी आतां बसयले झोन कसो आसा की हें पुरा लेवलिंग केलेलें कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशना देखून एक काम करका लेवल जावका हांगा बोटींग जावका म्हणून तुमी पुरा बसले हेचे न्हय कितले की लोड माती येवन पुरा क्लीन जाला म्हळ्यार हांगा ग्रास आशिल्ले वयर सकयल आशिल्ले बै सुका म्हण जाल्यार नीट एक एरिया जावका म्हण खातीर हें केल्लें तसलें एक जागो हें पुरा जावका म्हण जाल्यार तुमगेले तनु मन धन म्हणटाचे आमी तशें जावन तुमी सहकार दिलेलो आसा प्रथम जावन हांव ह्या वर्साचे टायटल स्पॉन्सर आर्च फार्मा लॅब्साचे अजित कामतಣ್ಣನ देखोर्नु ವೇದಿಕೆಯರಿ येवका तांकां एक आमी मोगान धन्यवाद ह्या संदर्भार ह्या स्टेजार सांगूक इच्छ पावता आसाची जोर क्लॅप्स मारून आमी आपोवया श्री अजित कामत आर्च फार्मा लॅब्स देखून अजित अण्णाक एक जोर क्लॅप्स ह्या संदर्भार हे वर्साचे टायटल स्पॉन्सर आर्च फार्मा लॅब्साचे श्री अजित कामत तशीच आमकां मस्त वर्स देखून सपोर्ट करचे अशें जाल्यार आमी हें मात्र न्हय एंटरटेनिंग मात्र न्हय प्रत्येक विशयार सपोर्ट करचे तसले दीपक शणै वासी आनी देखोर्न वेदिके वयर येवका म्हण हांव निमगून घेता हे संदर्भार तांकां आमी मोगान धन्यवाद सांगता आसाचे मातशी तुमी पचाकी पळयता आसाचे एक क्रॅकर शो म्हूण आमी ह्या संदर्भार केल्लेले त्यामुळे तुमी एन्जॉय करिता दीपक शणै वाशी हांकां ह्या संदर्भार आमी मोगान अपास धन्यवाद दिता आसाची तशेंच आमकां एका GPLाक कॉर्पोरेट टच येवका म्हण जाल्यार ते एक नॅशनल ब्रँड आमगेलो टायलेलो आमकां मस्त खूश आसा रिलायन्स स्मार्ट बाजाराचे राजेंद्र कामतಣ್ಣन देखोर्न वेदिके वयर येवका मोगाचे आमगेले एक मोमेंटो तुमी रिसीव करका म्हणून निमगून घेता आसा धन्यवाद राजेंद्र कामतण्णा तशीच यूथ ऑफ GSB अशा बरो कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अशा बरो सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट आमी खंयचे संदर्भेर निमगेल्यारी आमगेलो टू रघुवीर भंडारकर अण्णा तांकां एक जस्ट फोन केल्यार पुरो तांणी एनी टायम आमकां येवन सपोर्ट करताचे जावन रघुवीर अण्णा तुमी दयकोर वेदिके वयर ह्या संदर्भेर येवका म्हूण हांव निमगून घेता आसा तुमगेले कॉन्ट्रिब्युशन मस्त रितीर आसा जावन तुमी एक मोमेंट रिसीव करका म्हणून ह्या संदर्भार निमगून घेता आसा तशीच आमगेलो टू अरुणा मसालाचे अनंतेश प्रभू असल्यार देखोर तुमी वेदिके वयर येवका तांणी नाची खंयचे काही कारणा निमित्त चमकल्याची ह्या संदर्भार आमी सना जावन एक तांणी उरलय ना म्हणला बाबणाना आमी मोगान बाबण म्हणचे जाल्यार एक 2 उत्तर तुमी उलोवका GPLांत तुमगेले वर्ड्स नातल्यार तें इनकम्प्लीट GPL तशें जावन 2 उत्तर उलोवका आमगेले VIP झोनाचे चीफ गेस्टांक एक धन्यवाद ह्या संदर्भार सांगता म्हणून निमगून घेता सर्वांक नमस्कार पुरा हांगा येयले सर्व मलगाड्यांक दाखल्यांक नमस्कार करताची GPL उत्सव भारी यशस्वी जावन आतां 7 वर्साक ह्या सह्याद्री कॉलेज ग्राउंडान जाता आसा हे उत्सव इतले यशस्वी जावंक जाल्यार कारण तुमगेले पूरा जनाल सहकार निमित्त यशस्वी जाला प्रति एकल्यान वर्सां प्रति
वर्साक प्रतिवर्ष सहकार मस्त व्हड रितीर दिलेलो आसा. आज इतलो व्हड रितीर नवे नवे आयडिया नवे नवे रितीर इनोवेटीव आयडिया करून आज ह्या GPL उत्सव इतलो यशस्वी जावन चलतास म्हण जाल्यार हाका हाजे मागची मस्त जनाले प्रयत्न आसा. आमगेलो मंगलपाडी नरेश शेणे अशें बरो, चेतन कामत अशें बरो, नदवा नरेश प्रभू अशें बरो, किरण अशें बरो, हनुमंत कामत अशें बरो, तशी व्हड जनाल थंड हाजे मागची सतत 1-1.5 म्हयने दुखून प्रयत्न आसा. खंयचे एक ऑर्गनायज करतलो संस्थेक इतलें चंद ऑर्गनायझेशन करूं जाता म्हळ्यार जायना. हे एक आमगेले समाज ಒಟ್ಟು ಮೇಳ ಕೊಡ್ತಾ ಸಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ देखून पुरा जनाले संपूर्ण सहकार निमित्त केवल तनु मन धन मान नाही 100 तंगेल भागवित्व समेत अंतसून ह्या यशस्वी जाता आसा. 6 वर्स चुकून निरंतर हे कार्यक्रम उद्घाटन समारंभारी हांव उद्घाटनाक स्वागत करता आशिल्लो. आज आमगेले देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाह येयले देखून हांव येताना एक 2.5 घंटे लेट जालो. तशी ह्या कार्यक्रमात स्वागत कार्यक्रम ताजे वटूची आमगेले उद्घाटन समारंभांत हांव नाशिल्लो. ताजे हांव तुमगेल्या पुरो जनाला श्रम मागता. हे कार्यक्रम यशस्वी जाला हय जाल्यार आमगेल्या समाजाचे सर्व बंधुवर्ग एक म्हाका दिसता एक व्हड महोत्सव जावपाक जाल्यार 300-400-500 वॉलंटियर्स जाले कार्यकर्त्याल काम श्रमदान आसा आनी सह्याद्री इन्स्टिट्यूशनाचे मालकांगेले सहकार आसा. एक यशस्वी जालेले येदोड एक वेवस्था आमी आज करता जाल्यार एक अवकाश जाला. केवल कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन देखून हे एक क्रिकेट मांद्र करता न्हय. आमी एक मंगळूर पेंटे मध्यंतू आज लगलगी 1 एकर जागो आज सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन देखून घेवन मुखारसून आज ते रिजिस्ट्रेशन जावन ताजे संपूर्ण मुखारसून आमगेल्या समाजा बंधूंक थंय क्रीडेक जावपाक जाल्यार अवकाश करून दिवचो जाल्यार हे कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनांनी आमगेले ट्रस्ट सेवांजली देखून आमी तयार करता आसाची. ते तयार करून आमगेल्या समाजा बंधूंक क्रीडेक मस्त अवकाश करून दिवचो जाल्यार मंगळूर कार्शिटा परिसरांत लागीं आशिल्ले एक जागेंत आतां आमी ते करचेक तयार केला. जाग आमगेल्या हातांत आयला आनी थोडेची तांकां दिवंक जालेले वेवस्था दिवचे बाकी आसा. ते दिले नंतर ते संपूर्ण आमगेल्या वेवस्थेन तो यशस्वी जाता. ताजे वटूची आमगेले प्रमुख जालेले चॅनल आज सगळे देशांत सगळे प्रपंचांत यशस्वी जालेले एक वर्ल्ड वायड एक चॅनल आसा म्हण जाल्यार ते यूथ ऑफ GSBचे वर्ल्ड वायड चॅनल. हाजे निमित्त मस्त प्रचार सर्व आमगेल्या कार्यक्रमाक मेळ्ळेलो आसा. प्रारंभांत स्थान रितीर केलेले यूथ ऑफ GSB आज सगळे प्रपंचांत हांव खंयचेय गांवां गेल्यार ते महाराष्ट्र अशें बरो, गोवा अशें बरो, गुजरात अशें बरो ना विदेशाक गेल्यार आमी यूथ ऑफ GSB पळयताचे. ताजे मुखांतर मंगळूर जशें बरो देशांत आमगेल्या समाजाचे खंयचेय कार्यक्रम आमी पळयता आसाची म्हूण एक सांगतना मना खूश जाता. किलकीपडी विंगड गांवांत हळ्ळींत आमी पळयता आसाची म्हूण सांगतना आज हे चरक्यांगेले श्रमदान प्रयत्न तांतू कितले लाभ आसा म्हणचे भशेन आमगेले निमित्त सगळे कोरका म्हळ्यार आज रिलायन्स संस्थे मुख्यस्थान सांगिल्लें आसा. आमी एक विजन दवरून करतना लायक रितीन कोडगी दिवका म्हळ्यार प्रयत्न यशस्वी जाता आसा. मस्त खुशी जाता आसा. पयलीं पोर वर्स हेंची कार्यक्रमाक विशेष जाल्ले कोडगे हेलिकॉप्टर रायड समेत केलेलो आसा. तशीच नवे आयडिया नवे आयडी करतना ते इम्प्लिमेंटेशन करता जालें तेन्ना पूर्ण जनाल सहकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखून धरलेले सर्व कार्यकर्त्याल सहकारा निमित्त हो कार्यक्रम यशस्वी जाता आसा. ताचे वरून बोट रायड अनेक सांगू गेले 1 की 2 की 3 की म्हळ्यार खंयचे वेवस्थेन तो खंयचे म्हाका मस्त कडेन तो सांगचें आसा. विंगड जाती वर्गांत सांगचें आसा. निकलक ಏರೆಗಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ तुमगेला म्हणकी कोणाके करू जायना. तुम्ही करचे म्हणकी खंयचेय समाजांत कोणाके करू जायना. कसाल्याक म्हळ्यार तुम्ही करताचे म्हळ्यार समाजाचे सहकार आसा. आजचो आर्थक आमगेले सोम्याले दिग्विजयक आमी केरळा जोकून मंगळूर वेंकटरमण देवस्थाना तर्फेन चतुर्थ दिग्विजय महोत्सवाक हस्ती हाडली. हस्ती हाडतना सगळे मंगळूरचे समाजांत मांद्र आमगेले समाज मान्य देश विदेशांत प्रशंसा आयली. पयल्या अर्थाक हस्ती हाडल्या नंतर 3 व्हड समुदायानी येवन मुगेले निमगेले त्या हस्ती आमगेल देवस्थानाचे आमगेल सोम्याल कार्यक्रमाक हाडटाशी सहकार करूं आमी कितले करच्यो तयार आसाचे म्हणून तांणी जायते म्हणून प्रयत्न केले. जायना तसले परिस्थिती आसतना आमगेल समाज नित्य निरंतर जावन देवालकी सोम्यालकी निरंतर जावन काम करता निमित्त असल कार्यक्रम यशस्वी जाता म्हूण हांव लेखता. ताचे वरून आज आमकां सांत करून म्हाका उडगास आसा. प्रथम जावन
आमगेल्या हे एक संस्थे मुखांतर फस्ट एक क्रिकेट प्रारंभ केलेले मंगळूरचे ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರು ಆशिले BM स्कूला ಎದುರಂತೂ BM स्कूला सान ग्राउंड अंतू फस्ट वर्साचे सान क्रिकेट आमगेले प्रारंभ केलेले आमच्या समाजाचे त्या आजी इतलं व्हड रितीरी व्हड एक रूखशे जावन तुमगेले मध्यंत आसा तर जेवण मस्त संतोष जाता आजी दीपकन अशें बरो ना अजीत मामन अशें बरो रिलायन्स संस्थे देखून अशें बरो ना भारत बीड अशें बरो ना आनी खंयचेय संस्था नांव सांगूचें ना मस्त संस्थे तांगेले कोडुगे सहकार सान दुखून तनु मन धन दिवन तुमगेले सहकार निमित्त आज हे संस्थे यशस्वी जाला आनी तांकां एक खूश आसा कसं म्हळ्यार आमी कसन कोडूक दिला ताज्या पयलीं चंद रितीर ताज्या पयलीं व्हड रितीर हांगा जाता आसतना आमी दिलेले मस्त उणें म्हणजे म्हण एक भावन तांकां येता आसा ताजे घोस्कर हाजे फुडें तुमी सहकार केला आनीकय मुखार वचून व्हड रितीर अशी सहकार करा हे कार्यक्रम आनीकय चंद रितीर करता जाल्यार विशेष जाल्यार सहकार तुमगेले आशिर्वाद आसो आमगेले ताजे निमित्त कार्यक्रमांत खंयचेय एक केलेले निमित्त कसले छान पुट्टा कसले तरी चुका मुखेस म्हण जाल्यार ते नेर जावन चुका मुखेस म्हण जाल्यार आमगेले चारकेल कन्ना येवन सांगा चांग जाला जाल्यार 500 जनाल कन्ना वचून सांगा म्हण सांगून तुमगेले निमगून घेताची सर्व जनांक हांव हृत्पूर्वक जावन धन्यवाद करताची आनी मुखार वचून हे सहकार नित्य निरंतर समाज बरगो तांगला आसो म्हण सांगून निमगून घेताची किरण तूं सांगला वेद बाबण्ण 2 मिनिट उलोवक पॉलिटिशियन्साक 2 मिनिट उलोवन गोतून एक बटी माईक मेळ्ळे नंतर क्लॅप कंडाबट आयले नंतर आमी उलयता वता जाल्यार इतलो वेळ ताळमेर आयकल्याची तुमकां हे एक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रारंभ जाल्यार देखून आत्ता थंय सहकार केला जाल्यार सर्व जनांकय हांव हात जोडसून मत बागसून तांकां हृत्पूर्वक जावन धन्यवाद सांगताची ह्या कार्यक्रमाक शुभाशय करता धन्यवाद आणि एक बाबा एक पण स्टेजार रबुका कसं नाही का म्हळ्यार आमी आमचे गेले समाज जेवो खंयचेय समाजाच्या आनी बाबांना चमकल्यार बाबांना सहकार करता प्रती रितीरी आनी ह्या वर्स तांकां सहकार खंयचे रितीर जावका म्हणून तुमकां गोत आसा जोर क्लॅप्स आयल्यार आमकां आयकळटा खंयचे रितीर सहकार दिवका तुमी म्हूण सांगून सो खंडीत तांकां सहकार आसो म्हणून वापस कोडियाल स्पोर्ट्स देखून तशीच यूथ ऑफ GSB देखून आमी निमगून घेता थँक्यू थँक्यू हे संदर्भेरी स्मार्ट बाजाराचे राजेंद्रन हांगा आशिल्लो हांगेले इंट्रोडक्शन आमगेले सगळे टिमाक जेलेले हांगेवचे प्रदीप पै मम्मा निमित्त तांगेले पूत संकीर्ण पै आसा तांकां एक जोर क्लॅप्स हे संदर्भेर वो नेटवर्क बिल्ड जावचे अशीची तांणी कॉन्टॅक्ट दिले निमित्त आमकां एक लीड्स मेळ्ळे
you.